नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवान. दीप्ती नागवेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. देशान 1999 जाल्ले ऑपरेशन विजयाच्या जैताचो दीस कारगिल विजय दीस मनयलो. 60 दीस सशस्त्र संघर्ष करून घुसखोरी केल्ल्या पाकिस्तानी लष्कराक भारतीय सेनेन कारगिलांतल्यान भायर काडिल्ले तो हो दीस. गोंयांतूय कारगिल दीस मनयलो. आयज 26 जुलय 1999 आमच्या देशाचे सैनिकांनी कारगिलचे वॉर जिखलेले. त्या वेळाचे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी हे देशाचे प्रधानमंत्री असले आणि त्यांच्या मार्गदर्शना सकल आमच्या सैनिकांनी पाकिस्तानाक डिफीट केली. जी घुसखोरी पाकिस्तानान केली ते 26 जुलय 1999 शरणागती पत्करली आणि आमकां विजय जाल्लो. ह्याच्या पूर्व संदेक आयज भारतीय जनता पार्टीचे मुरगांव, वास्को, दाबोळी, कुठ्ठाळीचे कार्यकर्ते, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा आणि मंडळात सगळे कार्यकर्ते आणि जनता आज ध्वज घेऊन हो कारगिल विजय दिवस 25वो कारगिल विजय दिवस आयज आम्ही हांगा मनयता. तुम्ही हांगा पळयात सगळे कार्यकर्ते, महिला भगिनी सगळ्यांनी मशाल घेऊन आमच्या सैनिकांक सॅल्यूट करता. 526 सैनिक त्या वेळाचे शहीद जाल्ले पूण आमच्या देशाचे रक्षण केले त्या सगळ्या सैनिकांक नमन. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांचे प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेज करूंक दिवचे ना युरीची शिटकावणी. प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेजींविशीं प्रस्नाचेर युरीक आनी विजयाक मंत्र्याच्योय वेगवेगळ्यो जापो. एकल्याक म्हणटा प्रस्ताव ना, एकल्याक म्हणटा विचार चल्ला. जाप सारकी मेळना. नेमको प्रकार कितें चल्ला काय म्हूण मंत्र्याक दोगांयनी कॉर्नर केलो. प्रपोजल फॉर प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेज इज अंडर प्रोसेस. स्पीकर सर, हे हांव सांगपाक सोदता व्हेरी क्लियर. हे प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेज पडे हा न्हू, हे काम कशें करपा दिवपा न्हू. why do we need a private medical college there? For what? अरे स्पीकर सर, आता और रिप्लाय पडांक गेल ते विका दिल्लो और रिप्लाय चेंज केला. डिमांड्स दुसरे उलयला, हे उरपाटे जालां म्हाका खबर ना. मंत्री चीफ मिनिस्टराक उलोवपा आहलो, दिल्ली गेलो. Will you give us an assurance that there will be no private medical college? We are. How can I give the leader of opposition assurance when my answer is very clear that it's in process? So ताणे बाब युरीक कितें सांगला की इट इज अंडर कन्सिडरेशन खंयचे प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेज. म्हाका तो सांगता स्पीकर सर, नो सच प्रपोजल इज अंडर कन्सिडरेशन. मुख्यमंत्र्यान स्पीकर सर 16 मार्च 2024 एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतलें आफ्टर अ कॅबिनेट मिटींग आनी ताणें म्हणलां की अ प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेज विल बी सेट अप बाय अ ट्रस्ट. The model has been finalized by the Niti Aayog. Incidentally, G. Suda comes under urban development. And what's Mantri? To Mantri aha. Speaker sir, आता question postpone करतो तो म्हाका सांगता there is no such proposal under consideration. म्हळ्यार कितें? जें कितें मुख्यमंत्री सांगता ते कांयच ना म्हणून तो उत्तर दिता. स्पीकर सर, म्हाका उत्तर मेळ्ळा. दिस इज वायलेटिव्ह ऑफ CBC गायडलायन्स. स्पीकर सर, सेंट्रल विजिलन्स कमिशनाचे गायडलायन्सचे अगेन्स्ट हाका बेडयो पडटल्यो. स्पीकर सर, CBC गायडलायन हांवें फ्लोरास आमी म्हाज्या माध्यमांतल्यान CBC गायडलायनाचे खंयचेंच उल्लंघन जावचें ना. तुवें सांगला हाका अंडर कन्सिडरेशन, म्हाका म्हणटा नो कन्सिडरेशन. जो कोण CBC गायडलायन वायलेट तो जेलान पावतलो. ही हांव खंयच्याच गोष्ट CBC गायडलायनाचें उल्लंघन करून हांव इम्प्लिमेंट करचो ना. ठाम मत आमचे सरकार आणि उत्तर दिल्लं तेच हा. अटल आसरा स्किमीचे सुमार 5,500 मायज अर्ज पेंडींग. समाज कल्याण मंत्र्याची जाप. हे अर्ज अंदूच्या अर्थीक वर्सा तडीक लायतले म्हूण जाप. वर्स 2023-24 खंय सुमार 1,500 अर्ज तडीक लायले. आमदार जितान प्रस्न काडिल्लो. जांकां रावपाक घर ना तांकां मजतीचो हात दिवंक केंद्र सरकारान अटल आसरा येवजण हाडली. ह्या येवजणे वरवीं गरजूंक 3 लाखां मेरेनची मजत सरकार करता. मात अंदू गोंयांत सुमार 5,500 मायज ऍप्लिकेशनां पेंडींग आसा म्हणून लेखी जापेंतल्यान मुखार आयला. 2021-22 सुमार 84 जाणांक अटल आसरा येवजणेचो फायदो जालो. 2022-23 सुमार 722 ऍप्लिकेशनां निकालात काडलीं. 2023-24 वट्ट 1,695 लोकांक येवजणेचो लाव घेतलो.
मात आता मेरेन सुमार 5787 ऍप्लिकेशनां पेंडींग आसा म्हणून म्हायती मेळटा. आमदार जी तारोनकरान विधानसभेत लेखी प्रश्न घातिल्लो. समाज कल्याण मंत्र्यान ताका लेखी उत्तर दिला. प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी. राज्यांक आतां खणी आनी मीन वाठारांतल्या जमनीचेर वेगळो टॅक्स लावंक मेकळीक. सुप्रीम कोर्टाच्या 9 जुईजांचे संविधानीक खंडपीठान 8-1 भोवमतान निकाल दिलो. काडिल्ल्या मिनाचेर फारीक केल्ली रॉयल्टी हो टॅक्स न्ही, खंडपीठान मुद्दो स्पश्ट केलो. एजी म्हणटा ग्रीन सेस, रुरल सेस चालीक लावंक आतां मेकळीक. गोंयाकूय फायदो. हो जो जजमेंट जाला तो सरकाराच्या फावरार जाला. एक विशय म्हणजे एक पयलींचो एक जजमेंट आसलो इंडिया सिमेंट म्हणून 7 जजीस जजमेंट. त्या जजमेंटान कितें म्हणिल्लें की मिनरल आनी मायनिंग हाजेर टॅक्स लावपाची राज्याची जी विधिमंडळ आसा म्हणजे जावं असेंब्ली आसा तांकां पावर ना म्हणून असो एक जजमेंट आशिल्लो 7 जजीस. ताजे अगेन्स्ट एक 5 जजीस जजमेंट आशिल्लो केशवराम म्हणून. तातूंत म्हणिल्लें की सरकाराक म्हणजे राज्य सरकार जावं राज्याची असेंब्लीक टॅक्स लावपाची पावर आसा म्हणून अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. सो हे 2 कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट आशिल्ले ताका लागून ही मॅटर 9 जजाच्या कॉन्स्टिट्यूशन बेंचाक रिफर केल्ली. तातूंत आज जजमेंट आयला आनी त्या जजमेंटान जो रेशिओ दिला जावं कितें जो निर्णय दिला ताजो असो एक फायदो आसा गोवा सरकाराक की गोवा सरकारान जे थोडे टॅक्स लायिल्ले आसा खास करून ग्रीन सेस जो लायिल्लो आसा प्लस रुरल सेस म्हणून एक लायिल्लो आसा. हे दोनूय जे कायदे केल्ले आसा पळय न्ही हे कायदे आमच्या गोंया असेंब्लीक आनी गोंया सरकाराक करपाचो अधिकार आसा असो हो निर्णय आसा. आमच्या बॉम्बे हायकोर्टान हे दोनूय कायदे आमचे जे ग्रीन सेस आसा आनी रुरल डेव्हलपमेंट सेस आसा पळय हे दोनूय कायदे अपहेल्ड केल्ले आसा. ताजे विशयच्यो याचिका सुप्रीम कोर्टान पेंडींग आसा. त्या दोनूय केसींक हो आयचो जजमेंट खूब आमकां फायद्यार पडटलो. आनी हाज्या फुडें कितेंय जर टॅक्स जर आमी गोवा सरकारान लायलो समज जर आनी ताजो जर इफेक्ट आनी तो टॅक्स समज जर मिनरलाचेर पडटा समज जर जाल्यार तो टॅक्स हो घटने प्रमाणे जावं कॉन्स्टिट्यूशना प्रमाणे आसतलो. म्हणून हो जजमेंट आयचो आसा तो सगळ्यान इम्पॉर्टंट आसा. आमच्या राज्याकूच न्हय तर अख्ख्या देशान हो जजमेंट इम्पॉर्टंट आसा. आनी आमच्या गोंया सरकाराक आनी गोंयाच्या रेव्हेन्यूवाक आनी इन्कम ऑफ द गव्हर्मेंट वील इम्प्रूव आउट ऑफ दीस जजमेंट. गोंय सरकार आयज प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली स्कीम लॉन्च करता. हे स्किमी वरवीं 1 कोटी घराब्यांक रूफटॉप सोलर बसोवन घरगुती वापराक 300 युनिट मेरेन फुकट वीज वितरण करपाचो केंद्र सरकाराचो प्लान. मुख्यमंत्री आज ही स्कीम लॉन्च करतलो. आमी PM सूर्य घर योजना ही जे लॉन्चिंग फाल्यां तुमच्या परमिशनान PAC हॉलात सकाळी 10:30 वरांचेर करता. इनिशियली जे PM सूर्य घरचे बेनिफिशरीज आसा तांचा चेक दिवप. PM सूर्य घर योजना कितले ऍप्लिकेशन दिताय तुम्ही? ओपन सगळ्यांक आसा. 9,000 आहली 9,000 तितूंतल्यान 370 यू हॅड गिवन. PM सूर्य घर योजना PM सूर्य घर योजना सांगत तुका फाल्यां ज्यांच्यानी एप्लाय केल्या आनी ज्यांका सबसिडी मेळटा पळय न्ही तांकां पयले 9,000 लोकांक केल्ले. 379 जाणां दितो तूं चॅक कर. 9,000 लोकांक अप्लाय केल्ले ते मातशें वाडय. एसएजीन गोंयच्या खेळा संघटनांक 80% फंड दिला. जो मेरेन फंडाच्या विल्याविशीं युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिना तो मेरेन उरिल्लो 20% फंड दिवचे ना. मंत्री गोविंदान स्पश्ट केले. नॅशनल गेम्सांक आशिल्ल्या कांय व्हॉलंटियरांक तांचे मानधन दिला. उरिल्ल्यांक खंय चवथी आदी. मंत्र्याचें उतर. प्रत्येकाचे प्रेशर म्हणून आसतना सगळे काही गोष्टी आमकां तांकां पयशे दिवपाक जाय. मेनी ऑफ द एसोसिएशन्स had approached to you all people also. आणि त्या देवाचेर आमकां खबर आसपाक जाय की 37th नॅशनल गेम्स यशस्वी जावपाक जाय आणि म्हणूनच आमी तांकां 80% रिलीज केले. नॉर्मली एसएजीन आज पर्यंत 80% फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट केन्नाच रिलीज केले ना. द फर्स्ट टायम with the intervention of the Honorable Chief Minister, we have released the 80% money to the respective association when they have given the expenditure statement. आणि उरलेले 20% जे आसात पळय न्ही ते 20% आफ्टर सबमिशन ऑफ द युटिलायझेशन सर्टिफिकेट. ज्या एसोसिएशनाक आज पर्यंत युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिले ना तांकां आमी अजून 20% बॅलन्स जो आसा तो आमी रिलीज करना आणि आमी करपाय ना.
लेट मी टॉक व्हेरी फ्रँक ऑन दीस फ्लोर. कारण एसोसिएशन आमी जर लाड जर करपाक जर गेले न्ही, कारण म्हाका दिसता फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ द इन्सेप्शन ऑफ द एसएजी आज पर्यंत हांव आयिल्ल्याकूच युटिलायझेशन सर्टिफिकेट आज एसोसिएशन दिवपाक लागिल्ले आसात. तेजे पयलू कोणीनूच युटिलायझेशन सर्टिफिकेट हे एसोसिएशनान मागूंक नाशिल्लो. कारण आमकां ट्रान्सपरंट हो अकाउंट दवरपाक जाय. गोयच्या मुंबय हायकोर्टाच्या कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती लावाविशीं फिर्यादीची सुप्रीम कोर्टान स्वेच्छा दखल घेतल्या. गोंय सरकारान हायकोर्टाच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन श्रेणीविशीं फाटल्या वर्सा 3 जूनाक जारी केल्ली अधिसुचोवणी आनी मार्गदर्शक तत्वां ही हायकोर्टाच्या मुखेल न्यायाधीशाचे अधिकारिणीन केल्ले शिफारशी प्रमाण ना. कोर्टान मुखेल सचिवाकडच्यान तफावती विशीं व्यक्तिगत एफिडेविट मागला. घेऊया एक ल्हानसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. शापोरा किल्ल्याची सापूच दशा जाल्या. थळावे मिडिया मुखार सरकाराचे मातूय लक्ष ना. झाडां झुडपां वाडल्यात. सरकारान ह्या इतिहासीक दायज किल्ल्याचो सांबाळ करचो. किल्ल्याची दशा जाल्ल्यान ट्युरिस्टूय थंय येनात. किल्ल्याच्या रस्त्याची जमीनूय बळकावंक लागल्यात. सरकारान खंय नजर घालची. शापोरा फोर्ट हो एक इम्पॉर्टंट हिस्टॉरिकल फोर्ट आसा एंड इट इज अंडर द गोवा स्टेट आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट. तो ओरिजिनली आदिलशान बांदिल्लो, मागीर पोर्चुगीजांनी तो 1543 घेतलो आनी रिबिल्ड केलो इन 1717. सो असो हिस्टॉरिकल फोर्ट आसा आनी इट शेड्स टू बी प्रिजर्वड. आतां म्हाका कळ्ळां की थंय सामकें जंगल जालां, सगळे फोर्टाचेर सगळीं झाडां जाल्यां आनी तें सगळें हें जालां. सो वेजिटेशन क्लियरन्स म्हूण आसता तांचे आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाचे, थंय ती सगळे क्लियर करून जी सगळे जंगल जालां फोर्टाचेर, फोर्टूच दिश्टी पडना. म्हणजे सकलचें एंट्रन्स आसा तें आतां व्हिडियोचेर पळयलें. सो ते क्लियर करून वेजिटेशन क्लियरन्स एक आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाची ड्युटी आनी तांणी ते क्लियर करून ते वेवस्थीत करपाक जाय. आज पळयताली ही मेन गेट ही ताजी फोर्टाची इकडल्यान बंद केला आनी ते सायडीच्या फाटल्या वाटेनच्यान दोंगर बांदलो आनी थंयसर आमी कितली झाडां घातली, सुंदरताय करून गेले. जाल्यार ती शॉपां घालून आतां ती सुंदरकाय ना, ती झाडांय ना जाली. मिडियाला तुमकां कनेक्शन ह्या फोटा वयल्यान वयल्या कनेक्शन फोटाक वयताले. तेजे अतिक्रमण जावन थंयसर सगळे हो रोड बंद जाल्लो. जातीन घेवया आनी करुया, पूण आजून पासून कांय पत्तो ना, कोणाचोच आवाज ना. आमी मुना बिना गेले भितर फुटान सगळीं मीटर एकदां पसोन पडात जाल्यार परत आमी कशें रुजो जावपाचें ना. तेन्ना मांद्रेकार आसलो तेन्ना तेजेर मातशें लक्ष दिल्लें आनी साफ सफाई चलताली. आतां कोणूच पळयना. ऐतिहासीक वास्तू म्हणून त्याची जपणूक जावपाची गरज आहा. थळाव्या लोकांची मागणी आहा की हो जो शापोरा फोर्ट मेन जे आसा तो सगळो सांबाळून दवरचो. स्टुडंटा खातीर शापोराचें नांव श्यामसुंदर फडटे. राजकारणात एकमेकाक फिक्स करपाचे प्रकार बंद जावंक जाय. कामाचेर लक्ष दिवंक जाय. टीसीपीतल्या आपल्या वावराचेर मंत्री विश्वजीत मिडिया कडेन उलयलो. हे विशीं दिल्ली पक्षाच्या फुडाऱ्यांक कितें सांगपाचें तें खंय सांगलां. तांचे कानार घाला. ताका खंय बापायन जाय तितले दिला. राजकारणात पयसो करपाची गरज ना. विश्वजीत उलयला. I have been a minister. I don't need anybody's money. I have been working here judiciously for the people. My father has given me enough. I do not have to depend on politics to make money. I am here to serve the people of Sattari, Usgaon and the people of the state of Goa. I am not only a Sattari-based politician. I am here for the people of the state. Anybody needs me, I am available. भारतीय जनता पार्टीचे नीती, भारतीय जनता पार्टीचे पॉलिसी आणि भारतीय जनता पार्टीन म्हाका जे शिकयला ते हांवें लोकां मदीं पावोवपाचो आनी देशाचे प्रधानमंत्रीची नीती आनी नरेटिव्ह लोकांक मदीं पावोवपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. आनी दुसरी गोष्ट, हे जे कितें कोण सांगता, जे कितें कोण बरयता, हेणी विचार करून बरोवपाक जाय. कित्याक फॉल्स इन्फॉर्मेशन आनी मिस इन्फॉर्मेशन इज अँटी गोवा इन्फॉर्मेशन. गोंयान जर विकास जावं, गरीब लोकांक जमन्यो गावना, घरां बांदपाक, हे सगळे गायडलायन प्रमाणे जे काम करता ते काम केले वयतले. बश्टे राजकारणान एकमेकाक फिक्स करपाचे कामां बंद जावंक जाय आनी कामाचेर लक्ष दिवपाची गरज आमी सगळ्यांनी. सगळ्या लोकांक बेनिफीट पावूंक जाय आनी पावपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय. आनी जे मिसइन्फॉर्मेशन जे एनवायरमेंटाचेर आनी जे कितें मिसइन्फॉर्मेशन कॅम्पेन जे चल्ला हे कॅम्पेन बंद जावंक जाय. म्हणून हांवें ब्रीच ऑफ प्रिव्हिलेज मूव केला. दीस एब्सोल्युटली मॅलिशियस. हांगा एकमेकाक फिक्स करपाचे चक्रां जे चल्ल्या हे खंय तरी चक्रां खंय तरी थारपाक जाय. आनी हे गोश्ट जे आसा, हांव पयर आमचे दिल्ली बी आमचे कर्टसी कॉल आमचे लिडराक मेळ्ळो. हांवें कितें ब्रीफ करपाक जाय हांवें ब्रीफ केला. आनी दुसरी गोश्ट कितें आहा तें ब्रिफींग आमचे आसता, पोर्टफोलिओचे कामां आसता, आनी कितें कामां आसता, मतदारसंघाचे कामां आसता. लास्टाक आमचे लिडर, हांव जे कोण आहा आमचे लिडरा खातीर आनी आमच्या पक्षान जे स्थान दिल्लें आसा ते रिस्पॉन्सिबली ते पार करून फुडें व्हरपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो.
फामाद फिल्म निर्मातो शेखर कपुराक इफ्फीचो संचालक नेमला. गोंयांत जावपा आशिल्ल्या अंदूच्या 55व्या आनी फुडल्या 56व्या इफ्फी महोत्सवाचे फुडारपण शेखर कपूर करतलो. माहिती आनी वितरावणी मंत्रालयान अधिसुचोवणी काडली. नीट 2024 परीक्षेची नवी स्कोर कार्ड NTAन जाहीर केली. सुप्रीम कोर्टान सुदारीत निकाल जाहीर करपाचो आदेश दिल्या उपरांत ते प्रमाण राष्ट्रीय टेस्टिंग एजन्सी NTAन सुदारीत स्कोर कार्ड जारी केल्यात. NTAचे वेबसायटीचेर ही सुदारीत स्कोर कार्ड अपलोड केल्यात. माशेलांतल्या सांतिस्तेव जुंव्याक जोडपी थंयच्या एकमेव पुलाची सापूस दशा जाल्या. 51 वर्सां पोन्नो हो पूल गोंयच्या पयल्या मुख्यमंत्र्यान बांदिल्लो. पुलाचो सांबाळ करपाची गरज उप्रासल्या. विधानसभा अधिवेशनात आमदार राजेश फळदेसायान इश्यू काडिल्लो. नमस्कार, येवकार तुमकां. आमी सध्या आसा कुंभारच्या मतदारसंघातल्या सांतिस्तेव ह्या वाठारांत. मंगळार दीस विधानसभेत एक विशय आयिल्लो, तो म्हणल्यार कुंभारचे आमदार राजेश फळदेसायान विशय काडलेलो, तो म्हणल्यार सांतिस्तेव ब्रिजाचो. स्पीकर सर, आमचो सांतिस्तेव ब्रिज आसा जो जुव्यां वयता पळय तो, आनी दुसरे कडल्यान आमकां आनी खंयच्यान वचपाक वाट ना. स्पीकर सर, हो मातसो सिरियस इश्यू आसा. स्पीकर सर, जो तेजो मेन पळय खांबो आसा म्हणजे जुव्या सायडीच्यान, तो खांबो ऑलरेडी सारको म्हणजे सरयो बिरयो सगळ्यो तुटोन आसा. तो केन्नाय कितें जावंक शकता आनी ताका मोठे मोठे होलूय पडलेले आसा, खड्डे पडलेले आसा. जाता तितलो बेगीन तो करचो पडटलो स्पीकर सर, नाल्यार मोठो कितें तरी अनर्थ प्रश्नाचो. कारण कुमारजुंवेचो जो आमचो ब्रिज आसा, कुमारजुवा टू मार्शल, आनी आमकां आनी थंय दुसरें आनी ऑप्शन कांय ना. आनी तितून दिसाक अश्यो हजारांनी गाडी यो वच, बशी येता, ट्रक येता. स्पीकर सर, त्याही ब्रिजाची सारकी कंडिशन सारकी वर्स्ट जाल्ली आसा. आतां आमचो सांगोड आसा आनी त्या ब्रिजार ऑलमोस्ट 3-4 हजार लोक त्या ब्रिजारूच रावता. स्पीकर सर, आतां आमचो चवथीक 7व्या दिसाचो सांगोड आसा. सो त्यान पयलीं जर केलो जाल्यार आमकां ते जर केले जाल्यार आमकां खूब आदार जातलो. स्पीकर सर, ताच्या उपरांत तांकां मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिलें की बेगींतल्या बेगीन हेजे आपूण कितें रिपेरिंग आहा तें करता आनी जागो जर प्रोवायड केलो जाल्यार दुसरो बांदून दिता अशें सांगलां. आमच्या गांवच्या सगळ्या लोकांक हो ब्रिज जाल्लो जावो, सगळ्यांची मागणी आसा. आनी हो खरें म्हणजे हो ब्रिज करूंकूच जावो आनी हेजें इन्स्पेक्शन सुद्दां करपाची गरज ना. नवीन करपा जाय म्हणटा. नवीन करपाक जावो. आतां हेजें रिपेर करून हेजो कांयच फायदो ना. ब्रिज म्हाका बरो लागना, कित्याक केन्ना पडोंक शकता. कितल्या बसकेर न्हू जाल्यार सामको एकदम वायब्रेशन जाता. केन्ना आमी पळोवंक नासलें, ह्या दिसांनी चड जाता. पण केन्नाय पडोंक शकता. कित्याक आतां कळत पळय गाडी आसा पळय ते चड जाता. सो हाचेर सरकारान सारको इन्स्पेक्शन करून ब्रिजाचे रिपेरिंग करचें, बट दुसरो ब्रिज बांदपाचो बेगींतल्या बेगीन तयारी करची अशी स्थानीक सरपंच म्हणटा. ब्रुटंता खातीर सांतिस्तेव कुंभार जुंवेच्यान रुपेश रावत. आदल्या तेंपार वेक्टरबॉर्न दुयेंसां ही फक्त पावसान पातळटाली. आतां तांकां सीझन लागना, ती केन्नाय पातळटात. कोणाकूय केन्नाय ही दुयेंसां बादू येता. भलायकी पालवी संचालक कल्पना महात्मे सांगता, ही दुयेंसां पातळावपी जळारां तयार जावची न्ही म्हूण नितळसाण दवरल्यार खंय दुयेंसांचें नियंत्रण शक्य आसा. न्ही, आतां वेक्टरबॉर्न डिजीज आमचें ट्रान्समिशन सीझन हे ड्युरींग द रेन्स फ्रॉम मे to September end. These are transmission season when the cases go up. There is a peak. But after rainy season, usually the cases come down. आता अर्लियर कितें म्हणटाले डेंग्यू ही डिजीज आसा ती इज अ सिजनल डिजीज. पावसा वेळार ट्रान्समिशन सीजन जाता मागीर जायना. बट इट हॅज चेंज. नाव इट हॅज बिकम इन्स्टेड ऑफ सिजनल इट हॅज बिकम पेरिनियल. वर्सभर जाता. सो ह्या वर्सभर जाता आनी केसीस चड जायना आनी ताका आमी कंट्रोल हाडूं शकता. पण ताका आमकां कम्युनिटीचो सपोर्ट लागता. अनसेफ वॉटर स्टोरींग प्रॅक्टिसीस सामके अवॉयड करूंक जाय जाल्यार आमकां डेंग्यू केसीस जावचे ना. So mainly it is the cooperation from our community which will help us to prevent any cases in the post monsoon after the transmission. हैदराबाद सावन दाबोळे येवपी इंडिगोच्या विमानान सिगरेट पेटोवन पॅनिक करपी प्रवाशाक दाबोळे विमानतळार धरलो. दाबोळे पुलिसांनी धरलो तो आंध्राचो श्रीनिवास बिकनूर. पॅसेंजर सिगरेट फस्क घेवन विमानांत कसो पावलो. हैदराबाद विमानतळावेल्या सिक्युरिटी चॅकअपाचो प्रस्न उप्रासला. विमानांत सिगारेट पेटयतनाच आलाम वाजलो. पॅसेंजर काचाबूल. राती एक कंप्लेन आयिल्ली हांगासरल्यान CISF आमकां कंप्लेन दिली along with one passenger by name Gaddam Srinivas, son of Gangaram, age 45 years. वो आंध्र प्रदेश रावपी
आणि वो राती 24 तारखेक रातचो फ्लायट ताणें घेतलो हैदराबाद टू गोवा आनी हे फ्लायटी येता आसतना एक 10 मिनटां फ्लायट उरलेली गोवा हितून लँड जावपाक आनी त्या टायमाचेर एका पायलटाक एक फायर अलार्म मेळ्ळो फ्लायटीचेर सो तेंच्यार मागीर इन्वेस्टिगेशन केलें आनी तांकां कळ्ळें की एकटो मनीस भितर लॅबोरेटरीन टॉयलेटीन भितर तो सिगरेट ओडटालो आनी सिगरेट ताणें लायट करून तो ओडटालो सो तेजे वयल्यान मागीर ताका एप्रेंट केलें तेणें कन्फेसी केलें की आपूण सिगरेट ओडटालो म्हणून आनी तें सिगरेट ताणें हितून तें फ्लश आवट केलें आपले लॅबोरेटरीन मागीर ताका हाडून इन्वेस्टिगेशन करून ताका तेंच्यांनी हाडून इन्क्वायरीचे मागीर आमकां हँडओवर केलो CISF इंडिगो एअरलायन्सान आनी मागीर ते आमी घेतकूच तेजेर आमी FIR रजिस्टर केला अंडर सेक्शन 287 ऑफ भारतीय न्याय संहिता आनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन ते चालू आसा. हैदराबाद एअरपोर्टा वयल्यान जेन्ना तो मनीस भितर गेलो हाव कूड ही कॅरी अ मॅच बॉक्स इन हीज कॅबिन बॅगेज इज द बीग क्वेश्चन. म्हणजे लायटर मॅच बॉक्स आमी जाणा सेक्युरिटी इतली स्ट्रिक्ट आसता CISF आसता खंय तरी एक मोठो सेक्युरिटी लॅब्स दॅट अ पॅसेंजर कूड कॅरी अ मॅच बॉक्स इन हीज कॅबिन बॅग. एक म्हणटा तें ताणें सिगरेट ओडली तो एक ऑफेन्स रजिस्टर जाल्लो आसा पूण एक मोठो प्रश्नचिन्ह हाजेर आसा ऑन द सेक्युरिटी लॅब्स एट हैदराबाद एअरपोर्ट. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.